फोण्या फामाद आशिल्ल्या बांदोडेच्या महालक्ष्मी देवळात दर वर्सा प्रमाण व्हडा दबाज्यान दसरो मनयलो। लोकांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लावन देवीची सेवा केली। देवीच्या पालखेची पुराय देवळा भोंवतणी ढोल ताशाच्या गजरात व्हडा उमेदीन तशेंच भक्ती भावनेन भाविकांनी मिरवणूक काढली। नवरात्र झाल्या उपरांत दसऱ्या वेळार सिमोलंघनाची पालखी महालक्ष्मीकडे असता आणि सिमोलंघनाच्या त्या पालखी खातीर सोने लुटपाचो कार्यक्रम म्हणजे आपट्याची पालखी लुटपाचो कार्यक्रम आमी आमच्या घराचे पेड आसा ते वचून आमी या शस्त्रपूजा करून महालक्ष्मीची पूजा करून मागीर आमी सोने लुटपाचो कार्यक्रम करता आणि मागीर आमी हांगा येता। तुम्ही कितले वर्ष जाले पळयता? मी ल्हानपणा पासून हांगा पळयता म्हणजे हांगा ही 5वी पिढी आनी देवाचेंच काम करता। आमची महालक्ष्मी आसा पळय ताका जवळ जवळ 7 देवस्थानची आमची महालक्ष्मी हांगा संबंधीत आसा, जाका आमी पालवी म्हणटात किंवा ताका कुलदेवी अशें म्हणटात। नागेश महालक्ष्मी आसा, मंगेश महालक्ष्मी आसा, शांतादुर्गा महालक्ष्मी आसा, सप्तकोटेश्वर महालक्ष्मी आसा, गणपती महालक्ष्मी आसा आणि महालक्ष्मी दामोदर आसा। सगळ्या देवस्थानची आमच्या देवीचो संबंध आसा। त्या खातीर ह्या देवीचे अर्च्य किंवा भजप आसा पळय खूप मोठ्या प्रमाणात आणि त्याच्या शिवाय ह्या देवीची माहिती म्हणजे लहान मूर्ती कोलवे आशिल्ली ज्या वेळार भाटाभाटी झाली ज्या वेळार साधारण 15-16 ही मूर्ती थंयच्यान संवंतन पडतो मूर्ती घेऊन सावली ह्या गावात आयले आणि थंयच्यान ती मूर्ती घेऊन हांगा आयले। ती मूर्ती आमची सायडीन आसा। त्यावेळार दुसरे देव मानपाची परिस्थिती नाशिल्ली, त्यावेळार हीच देवी आमची महालक्ष्मी म्हणून ही देवी आमची कोलवेच्यान आयिल्ली हांगा आसा आणि अजूनही त्या कोलवेकरणीचो उत्सव म्हणून आमी हांगा रामनवमीचो उत्सव मोठ्या प्रमाणात हांगा साजरो करता।